Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल केल्या. आमी सगळे 15 जाणांनी सायन मारल्या. एक ओन्ली बीजेपीचे सगळे काउन्सिलर जे आसा ते पयलींचे आमचे सगळे आनी आतां दिगंबर कामते जे आयला ते मेळून फक्त तातूंत एकलेच सुनीता पराडकर ना, ते ओपनली भायर रावला. पयलींच्या 15 जाणांनी मारला आनी आतां पणजे वचून दिला आमी DMA कडेन परवड गेला. कारण कितें म्हणजे आतां पयलीं ठरयल्लें आमी की एकाडे आमी घनश्यामाक करतले सपोर्ट, म्हणजे तेन्ना घनश्यामाक आमीच समजयल्लें तूं BJPन एक तर यो करया, तो येवपा रेडी ना. सो मागीर कितें जालें, आतां आमचे तुमी तर जाणा पत्रकार 15 जाण आशिल्ले ते 10 कशे जाले, कितें जालें सगळ्यांचे समोर आसा. आनी मागीर बेश्टेच बॅकफायर दुसऱ्यांचेर येवपा जायना आमचेर. आमी सगळ्यांनी एकवटीन ते सगळे आमचे क्लियर केला आतां. आनी 15 जाणांनी कितें डेवलपमेंट करपा जाय, सरकार BJPचो आसा त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतला आतां. कितें म्हणून एक तर ताका दिवपाचो आनी आमचो BJPचो हे हाडपाचो म्हणून नगराध्यक्ष हाडपाचो, तितली आमची कामां जातली. कित्याक फाटीं 1.5 वर्स पयला लिंडन पेरेरा आशिल्लो, कितें कामां जालें ते तुमच्या समोर आसा. सांसवाड्याचेर कितें कांय जावना. सरकार आसत जाल्यार कितें करपाक मेळटा न्ही आमकां. ते सगळे फुडारकारान विचार केला आतां. पळय, इंडिपेंडंट बॅलन्स म्हणजे तो इंडिपेंडंट आशिल्लो केन्ना, तो आयिल्लो दिगंबर कामतीच्या पॅनलाचेर. तो इंडिपेंडंट म्हणपाक शकना. इंडिपेंडंट आयिल्लो हांव महेश आमोणकर आयिल्लो, तुमी जाणा मरे. तो तांच्या हेजेर आयिल्लो आनी ताजे आतांचे व्हडांतले सगळे लोक आसता दिगंबरा बरोबर. म्हणून त्या प्रमाणे कांय उलोवंक शकना. तो आतां तो इंडिपेंडंट म्हटलें म्हणून ताका आतां कोण सपोर्ट करता काय खंयच्यान तो आतां पयशांनी विकते घेता काय दादऱ्यान घेता तो जाणा. म्हणून आमकां वायट दिसलां आनी कांय ना. आमच्या भितर फूट घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. म्हणून ते आमी परते आतां सगळे एक जावन आमी नो कॉन्फिडन्स घाला आनी आतां परते इलेक्शन वता. पूण आयज तुमी ते फायल करपाक गेले ते चडशे कोण नाशिल्ले, तुमी 4 जाण. ना, चडशे म्हणजे दामू शेवडकार मातसो बरो नाशिल्लो आनी तो आवट ऑफ स्टेशन कितें वता म्हणटालो. आनी बाकीचे दिपाली सावळ आशिल्ले VCP आमचे, सगूण आशिल्लो दादा आनी श्वेता लोटलीकर आशिल्लो आनी हांव आशिल्लो. आनी सगळ्यांकूच कोण सांगपा ना, तो वचून सगळे जाण दिवपाची गरज ना न्ही. ते नो कोण सायनी मारल्या न्ही, ऑलरेडी सायनी मारले, प्रोड्यूस केले ते दिले. फाल्यां कॉन्फरन्स हात वयर काडटले सगळे जाण न्ही, जेन्ना डेट येतली तेन्ना. DMA होऊन दिवन आयल्या. मॉर्निंग गेले आनी सबमीट केले आनी हँड ओवर करून आयल्या. अरावंड 15 जाणां सिग्नेचर आशिल्ले, 15 आनीक दिवन आयल्या आमी. आतां पळया मुखार कितें जाता तें हें करपाचें. DMA ऑर्डर काडटा तशें मागीर जातलें न्ही. नेक्स्ट तुगेले जेन्ना हें जातली तेन्ना DMAंतल्यान आमकां नोटीस येतले. नोटीस येवल म्हणटच सगळ्यांनी हॉलान आजी एकठांय रावपाचें आनीक हँड रेजींग आसतलें सगळ्यांनी. हँड रेजींग ओके. रिजन म्हणल्यार कितें आहा, आतां आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट BJP आहा, सेंट्रलाक BJP आहा. सर आमचे कावन्सिलाक लास्ट आमी 15 ते 16 म्हयने जाले, तेजेर आमकां कांयच डेवलपमेंट मेळना, कांयच फंड मेळना. आनीक जो आशिल्लो पयलीं ताणें आमकां आमचे विश्वास तोडलो. ताणें कांयच करूना. एक आमकां एक डेवलपमेंट जावं कसलें काम जावना. सो लोक आमकां जेन्ना इलेक्ट करता जाल्यार आमकां लोकांक आमी तांकां कितें तरी दिवपा जाय, डेवलपमेंट करून दिवपा जाय, कितें तरी तेंचे पासून करपा जाय. तें आज पासून जालें ना. सो फाल्यां आमकां लोक म्हणटलो अरे तुमी BJP आसून कितें करता, तुमचो सरकार आहा, सेंट्रल आहा, स्टेट आहा, आनीक कितें करपा तुमचे कडेन कांय जायनाका म्हणटलें. सो इवन हांवें खूब सांगिल्लें, घनश्यामाक सांगिल्लें तूं BJP जॉयन जाव, आमी तुका कितें करपा तें करता, तूं BJP जॉयन जाव. जाता म्हणटा तेणें कशें हें घेवना. मागीर ताका मागीर भाशेन CMान पासून 2-3 फावट फोन केलो. CMाक तें सांगलें. मागीर ते मुखा वयलें खबर ना. पूण आमी सपोज ताका BJP जॉयन जाल्लो जाल्यार आमी तेजेर कितें विचार करताले. एक्चुली ही इज अ गूड एडमिनिस्ट्रेशन बरें आहा तेगेलें. सो आमकां कितें आतां फंड्स जाय, फाल्यां डेवलपमेंट जाय, कांय ना जाल्यार आमची 5 वर्सां इतल्या लोकांनी आमकां निवडून हाडल्यार कांयच जावपा ना. घनश्याम म्हणून सायन मारलें ना, पूण आमकां BJPचे ना म्हणून तुवें सायन मारलें. हय, आमकां BJP फंड्स जाय म्हणून आमी सायन मारल्या, नॉट बिकॉज ऑफ घनश्याम. आमकां डेवलपमेंट फंड जाय. आतां तो आतां बोसलो फंड्स येतले काय ना ते क्वेश्चन मार्क आहा. फाल्यां पयलीं तशें आशिल्लो न्ही, गोवा फॉवर्ड आशिल्लो, ताणें कांयच करूं ना. कितें जालां तुमकां सगळ्या न्यूजा सगळ्यांक खबर आहा, कांयच ना, कांय डेवलपमेंट ना. इवन ती एक म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आतां आमगेली हेरिटेज बिल्डींग तेजी एक रिपेर जायना, कांयच जायना, एक पेंटींग जायना म्हणल्यार म्युनिसिपालिटी दिसता ती.
सो हेजेर आमकां फक्त आमकां जेन्ना गव्हर्मेंटाचेर कनेक्शन आसता कनेक्टिविटी आसता जाल्यार खुबशें डेवलपमेंट जाता. सो हाकाच लागून आमी हो निर्णय घेतला आनी कांयच ना. नाल्ल दवरला ती अफवा घातल्या पूण फोट खबर ती. आमी देवळां गेल्या नो प्रॉब्लेम. जशे हिंदू लोक आमचे चर्ची येता ते भाशेन आमी कॅथलीक लोक हिंदूच्या मंदिरां वता देवळां वता पूण आमी असो नाल्लाचेर हात दवरूं ना. आमी आतां 3 ते 4 जाण कॅथलीक आशिल्ले कोणें हात दवरूं ना. देवळां गेले ते खरें दॅट इज फॅक्ट. पूण हे बेश्टे तेंच्यांनी एक हें केला एक न्यूज केला बट तेजेर हांव रिप्लाय दिवना कित्याक हांव कितें ना न्ही. हांव आसलें जाल्यार इमिजिएटली प्रेस घेवन हांव रिप्लाय करतलो. हांव ना आनी आमचे कॅथलीक जे आशिल्ले ते कित्याच ना. फक्त आमी गेल्या नो डावट आमी देवळांक गेल्या पूण आमी नाल्लार बी हात दवरून आमी तसलें काम करून आनी करूच पावचें ना. कळ्ळें तुका इतलें. एक रोमस घातला तेजेर आमी बिलीव हें करना. पळय आमी पार्टी न्ही. आमी पार्टी म्हणल्यार आमी पार्टी फाटल्यान रावपा पडना. पार्टीचेर न्ही आमी. आमकां जे भाशेन हायकमांड आमकां जी ऑर्डर पास करता ते भाशेन आमी फॉलो करपा पडटा. कित्याक आमी सारको हांव बीजेपी न्ही. सो हांव लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स हांव बीजेपी आहा आनी हांव असेंब्ली इलेक्शना पासून सारको फर्मली रावला फातोर्डा. आतां जिखू म्हणा फर्मली रावला आनी हांव पार्टी फाटल्यान रावतलो. घनश्याम शिरोडकार म्हणटा मडगांवाक खंय अहंकार नडटा ताका लागून कामां जायनात. पालिकेंत राजकीय पक्षाचें राजकारण खंय सारकें न्ही. हय म्हाका कळना. हांवें आतां बायटीच पळयल्यात कळ्ळें न्ही. नो कॉन्फिडन्स मोशन घालता तेन्ना एक डिबेट आसता. तें डिबेट तांणी जे नो कॉन्फिडन्स जेन्ना कोणाचेर घालता तेन्ना कितें तरी तेजेर चार्जीस आसता. म्हजेर कसले चार्जीस आसतले ते म्हाका खबर ना. नो कॉन्फिडन्स वाचतकीर कळटलें म्हाका. ताजेर डिबेट जाता. त्या डिबेटाक म्हाका रिप्लाय दिवपाचो आसा. त्या दिसा म्हजेर चार्जीस हांव पळयतां कितें घाल्यात त्यो त्या पद्दतीन ताका हांव त्या पद्दतीन रिप्लाय दितलो. दुसरें नो कॉन्फिडन्स घालपाक म्हाका तरी कांय कारण दिश्टी पडना ताणें कित्याक घाला तें. हांव लोकशाही पद्दतीन निवडून आयल्लो चेअरपर्सन. म्हाका जाणून घेवपाक जाय आमची माननीय प्रेजिडेंटचें पयर इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना तिका जे हांगासर इलेक्शन जावन वोट जालें बीजेपी सपोर्टेड 25 जाण आशिल्ले. थंय 25 मतां पडपाची जाय आशिल्ली. थंय 28 मतां तिका पडली. हे 3 मतां वयलीं कोणाची पडली ते कोणी इन्व्हेस्टिगेशन केलें कोणी खंयच्या देवळान घेवन गेले. हेजे व्हडलें प्रेजिडेंटाचें इलेक्शन सिक्रेट वोट जालें. ताकाच सिक्रेट वोटाचेर ती एक मागासलेली बायल मनीस हेजे मोठ्या पोजिशनाचेर पावले. दिसता की हे ओपन जाल्ले जाय ते जावंक शकता आशिल्लें. तें सिक्रेट वोटींग जावन ते हायेस्ट मतांनी ते निवडून आयली. आमची देशाची महिला अध्यक्ष बाय द्रौपदी मुर्मू इतले मोठ्या पोस्टाचेर पावन निवडून आयले. सिक्रेट वोटान आयली. गोंयांनी सिक्रेट वोट जाल्ले. 3 मतां खंयची वाडली तेजेर कोणी चवकशी करतले काय आतां तांकां ते कोण आशिल्ले तांकां सगळ्यांक नाल्ल दिवपाक पावतले. देवाक मदीं घालून हें राजकारण करप हें चुकीचें. कोणाचें कितें चुकता चुकिल्लें जर आसा जाल्यार नो कॉन्फिडन्स घालपाक हरकत ना. जेन्ना म्हाका एक आठवडो बरी जायना 4 दिसूय जायना तुमी नो कॉन्फिडन्स हो दीस इटसेल्फ शोज हो आमचो मडगांवच्या आमदाराचो इगो. कावन्सिलराचो काय कावन्सिलरांक म्हाका वायटपण आशिल्लें 15% नाशिल्ले आनी हाजे भितर मुख्यमंत्री जर पडना त्या दिसाक जाल्यार म्हजी मतां 20 जावपाची. हे मुख्यमंत्री मदीं पडून ही 15चेर आयली. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां पॉलिटिक्स आपल्या लेवलीचेर खेळूंक जाय. हे आमचे म्युनिसिपल ऑटोनॉमस बॉडी ह्या लेवलीचेर राजकारण जावपाक जायना. हे सगळे म्हजे 25 कावन्सिलर हांव मानता सदीत ते म्हजे चेअरमॅन सगळेच चेअरमॅन सगळ्यांनीच इंट्रस्ट दिले. हें शहर जें आसा हें अशें वाटेक लागिल्लें आसा ते शहर वयर जर सरतले 25 कावन्सिलरांनी आमी चेअरमॅन ह्या म्युनिसिपालिटीचें अशें काम करचें पडटलें. इगो घेवन हें चलना. म्हणून आमची ही दुर्दशा जाल्ली आसा.
मडगांव म्युनिसिपालिटीची ही दुर्दशा जावपाक कारण हो इगो. कोणाक आपूण काम करप ना आनी दुसऱ्याक काम करपाक दिवप ना. हे अशेच पद्दतीन जर चलतले जाल्यार फुडें हें सगळें दामबाबान पळोवपाचें. ह्याच दामबाबाच्या स्थळान ह्याच दामबाबाच्या कृपेन हांव निवडून आयलो, कळ्ळें न्ही. आनी हे थोडे जाण कोण कितें महालक्ष्मी लक्ष्मीचें उलयता, हे दामबाबान म्हजे कुळ देवान म्हाका केन्नाच लक्ष्मी म्हणटा ती कमी केली ना आयुश्यांत. हांवें म्हजे कडेन जें कितें देवान दिल्लें आसा तें म्हाकाय पुरो मरसर आनी म्हजे फाटले जनरेशनूय बसून घरा कडेन खावूं शकता. पूण आमी सगळे मेहनत करतात, काम करतात. ही लक्ष्मी महालक्ष्मी अशें उलोवन हें जायना कामां. जाका कोणाक खुशी आसा आमी 25 निवडून आले आसा, कोणी चेअरपर्सन जातलोच आनी जावूं शकता. म्हाका कांय दूख ना. चार्जीस करच्यो पडटात ती म्हाका खबर ना अजून म्हजेर कितें चार्जीस केल्ले आतां. हांवें हेच दामबाबाचो सपोर्ट घेवन सांगता हांवें म्हज्या हातांतल्यान 5 रुपया कोणाक दिवं ना म्हाका मत घालपा खातीर. प्रूव करचें. प्रूव जर केलें हांव ही चेअरमॅनशीपच न्ही, हांव कावन्सिलर बसून शीप सोडून घरा कडेन वता. तांकां हिम्मत जर आसा, ह्या आमदाराक जर हिम्मत आसा ताणें सांगतें हांवें कोणाकच 5 रुपया दिल्या म्हाका मतदान करपा म्हणून. हें अशें सोरो पिवन हें करून मजा करून हे फक्त ते चिकनां खावन थंय दामबाबाच्या देवळान वतात आनी दिंगाडो घालतात आनी हे सगळे हातान घेवन नाल हातान घेवन हे सगळें करतात. हो देव दामबाब हांव हे लोकांक सगळ्यांक पळयतलो अशें म्हाका तरी दिसता. लक्ष्मी दिवपाची गरज ना. लक्ष्मी म्हजे कडेन आसा आनी म्हजे कश्टाची लक्ष्मी आसा. हांवें लोकांक नागेल्लें म्हजे कडेन कांय ना. फटिंगपणां केल्लीं कांय ना. म्हजेर कसली पोलीस केस ना अजून पर्यंत. म्हाका कसले 5 पयशांचे लोन हांवें आयुश्यभरांत काडूं ना. हांव तसो कोणाचेर जगना. म्हजे हातपांय घट आसात, म्हजे स्वताचे धंदे आसात. हांव कश्ट करूनच हांगा पर्यंत पाविल्लो आसा. ते कारण दिलां की आमचे कावन्सिलर कन्फ्यूज जाले वोटींग घालतना. म्हाका तरी त्याने कावन्सिलर जर तेजे कन्फ्यूज जाले वोटिंगाच्या वेळार हें म्हाका अजून चार्जीस म्हाका खबर ना. जर तर हें अशें जर रिजन तेजेर हें रिजन जर आसत कावन्सिलर मतदान करतना कन्फ्यूज जाले म्हणपाक, जाल्यार जे कावन्सिलरांक हजारो मतांनी मतदान घालून निवडून हाडल्यात ते लोक जे मतदान केलां आनी निवडून हाडल्यात ते कन्फ्यूज जाले ना. आनी हाका एकूच वोट घालपाचें आसा जाल्यार हे कन्फ्यूज जाता जाल्यार हे कावन्सिलर जावपाचे लायकीचे ना. जो कोण कावन्सिलर कन्फ्यूज जाला ताणें घरा बसपाचें. ही लोकशाही. लोकशाहीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पासून सिक्रेट मताचेर जाता आनी प्रायम मिनिस्टर पासून इंडियेचो सिक्रेट वोटाचेरच जाता. हें असले कन्फ्यूज जालें म्हणून परत जर कितें जाता जाल्यार अशें घडटा तर हांव नकळो. तांकां लायकी ना कावन्सिलर म्हणून रावपाची फुडें. पूण हें जें व्हरून नाल हातान दितात देवळांनी व्हरून हें दुर्दैव मडगांव म्युनिसिपालिटीचें. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भिमा पाटील.